Job chapter 19. सगल्यांनी सांडलेल्या वेळार भावार्थाची तपासणी. त्या उपरांत जॉब असो उलयलो, आनी कितलो काळ पासून तुमी म्हाका अशें वळवळायतले, आनी तुमच्या भाशणांनी म्हजी पूड कोत्तले. सद्याक तुमी म्हाका 10 फावटी अपमान केला. म्हाका अशे तरेन स्वतावंक तुमकां लज दिसना? हांवें कितें वायट लेगीत आदारल्यार तें म्हजें कर्तूब. म्हज्या परस आपूण अदीक बरें असो तुमचो समज आसा, आनी वाडविवाड करतना तुमी म्हज्योच चुकी म्हज्या तोंडार मारतात. देवान म्हाका वायट केलां म्हणून जाणो जायात. म्हाका सांपडावंक ताणें फास मांडला. हिंसेचेर निशेध मारल्यार कोणूच म्हाका आयकना. निती खातीर मारलेल्या उल्याक कोणूच न्हीद दिना. म्हज्यान उपूंक जायना तेदें दुरीग देवान म्हज्या रस्त्यार आड उबारलां, आनी म्हजो रस्तो काळोखान धांपला. म्हज्या वैभवांतलो ताणें म्हाका निखलायला, आनी म्हज्या मस्तकावेल्यो मुकूट काडून घेतला. म्हजो नाश जावचे खातीर तो म्हाका सगल्या वाटांनी झोडपायता. एक रूख उमटायतल्या भाशेन तो म्हजो विस्वास उमटायता. तो म्हजेर रागान पेटला. आपलो दुस्मान कसो तो म्हाका वागयता. आतां सगल्या बोलान ताची फौज म्हजे वाटेन फुडें सरल्या. तांणी आतां म्हज्या तोंबूक वेदो घातला. म्हज्या भावांक ताणें म्हजे कडसरले पयसायल्यात. म्हज्या वळखीच्यांक ताणें म्हजे सोशिले दोशी केल्यात. म्हजीं गोडशीं आनी काळजाचे इश्ट सगळे कुशीन सरोन गेल्यात, आनी म्हज्या घरांत येवपी सोयरे म्हाका विसरल्यात. म्हज्यो गुलाम चलयो म्हाका अणवळखी आनी परको जालोल्या परी म्हाका लेखतात. म्हजो चाकर म्हज्या उल्याक जाप दिना. हांवें ताचे लागीं उपकार मागचे पडटा. म्हजो उस्वास म्हजे पत्नीच्यान सोंसूंक जायना. म्हज्या भावांक म्हजी ईट आयल्या. ल्हान भुरगीं लेगीत म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उबो रावल्यार तीं म्हजेर आड उलयतात. सगळे म्हजे चड मोगाचे इश्ट म्हाका विटेतात. हांवें मोग केलोले सगळे म्हजेर कळपल्यात. म्हजे काती पोंदाक म्हजें मांस कुसता. दांतां भाशेन म्हजीं हाडां भायर दिसतात. म्हज्या इश्टानो, तुमी म्हजी दया करात. म्हजी दया करात, कित्याक सर्वेस्पराच्या हाताची खास्त म्हजेर पडल्या. देव कोत्ता तशें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका पिडापीड दितात? म्हजें मांस खावन तुमी कित्याक अजून दादोशी जावंक नात? म्हज्या उतरांचो उगडास धरून कोण तरी तुमी एका पुस्तकांत छापून दवरीत काय? लोखंडाच्या विण्ण्या आनी चिरण्यांत सासणांक उत्तात तशीं तीं खडपांत कांतूंक कोण म्हाका दीत? म्हजो होक राखपी सोडवणनार जिवो आसा म्हूण हांव जाणो, आनी शेवटाक तो पृथ्वे वयर उबो रावतलो. हे म्हजे कातीचो नाश जाल्या उपरांत हे म्हजे कुडींत हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले. परख्याक न्हय, ताकाच पळयतले. खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो बोरवांसो. आमी कशे परी ताका कोश दोग दितले.
ताच्या आड आमकां कसलें निमित्त मेळटलें अशें तुमी म्हटलें तेन्ना म्हजी घोटाय धिलोवली. आतां तुमी तोरवारीक भियेल्यार अदीक बरें. देवाचो शिराप नश्ट्या कर्तुबांचो लासून गोबर करता आनी खरीच झडटी आसा म्हूण तुमकां तेन्ना कळटलें. देवाचें उतर हें